मडगांवां ओल्ड स्टेशन रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ली 7 दुकानां चोरांनी लुटल्यात। दुकानाचे शटर बागोवन ती उक्ती करून चोरांनी चोरी केली। एकाच बरोबर सेगीत 7 दुकानां फोडपाचो प्रकार घडटाना पुलिशेची गस्त हांगा कित्याक जावंक ना काय असो प्रश्न दुकानदारांनी केलो। ह्या दुकानां मदीं भुसारी दुकान, सलून, गाडयांचे स्पेअर पार्ट विकपी तशेंच हेर दुकानांचो आस्पाव आशिल्लो। दुकानां फोडिल्ल्यान आमकां आर्थीक लुकसाण जाला असो हुस्को दुकानदारांनी व्यक्त केला। आम्ही सकाळी म्हणजे येता जाल्यार सकल्याची दुकानां फोडलेली ती 7 दुकानां फोडल्या हांगा। खंयची दुकानां फोडल्या ती? स्पेअर पार्ट्साचे, एक मोटर ग्राइंडिंगाचे, एक ग्रोसरी शॉप, एक सिगरेट बिडी शॉप, एक पेपर शॉप, एक केस मारपाचे आणि एक सायडीन एक सिगरेट बिडी शॉप। इतली 7 दुकानां फोडल्या आणि इतल्या फाटून आमच्या फाटल्यान आरपीएफ बी सगळे हे गाडयो रावता आमच्या फाटल्यान। तरी आसतना इतली दुकानां फोडप म्हणल्यार सामकी आणि दुकानां इतली जी शटर सुद्धा हे केल्ली आहा पॅन। तुमकां दिसता हांगा पुलीस फेलर अशें? पुलीस फेलर अशें हें म्हणना हांव, कित्याक खबर आसा तेवो म्हणून खंय पावतले, पूण इतली दुकानां फोडटा आसतना ते हे सायडीक पावपा जातले न्ही। 7 दुकानां फोडटा एक दुकान फोडपा जाय तांकां कमीत कमी 10 मिनटां तरी लागपा जाय। तर त्या वक्तार एक गस्त म्हणून पुलिसाची आसतली न्ही, ते आयले ना त्या वक्तार। कितें व्हेला बी तेंगेले अशें? लोकांनी कितें कितें व्हेला म्हणटा, अजून कांय हें करना हेंच्यांनी। मागीर पुलीस येवन गेला? ना, कोण येवना, पुलिसेक फोन केल्लो, ते म्हणटा येवन कंप्लेन कर म्हणटा। सो आमी आतां ते सगळे हें करून वचपाची तयारी करता। पळयले लॉक मोडलेलें आसलें आणि भितरल्यान सगळे ड्राव बी सगळे ओपन करून उडयले सकयल आणि एक 500 रुपया असले माझे, ते घेऊन गेले। ओके, पण राती बंद करून गेल्ले तुमी? नाव कितें तुमगेलें? सूर्यकांत तिरोडकर।